न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। वरां जाले 5। जशें की 5 जाले की गोमंतकान जी कितें गोंय भरची जी बातम्यो आसता त्याचो रॉ मटेरियल आमचे कडेन पावल्या उपरांत त्यो तयार जावच्या पयलीं ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स तयार करता त्यो आयकोपा खातीर सद्या लोक वाट पळयत आसता। आनी आयज पळोवया की आमचो रॉ मटेरियल बातम्यांचो आढावो कितें आसा तो सुशांता कडल्यान सुरवात करया। सुशांत, खंयची एक बातमी जी तुवें केलेली आसा आयज? आयची बातमी बेरोजगारीच्या बाबतीत खंय गोंय देशात दुसरी आसा। ही सरासरी 9.7% आसा। आणि देशाचो जो विचार केलो जाल्यार देशाच्या बाबतीत ही सरासरी सुमार 3% आसा। विरोधक कितलेशेच फावटी आरोप करतले की रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत सरकार गंभीर ना, सरकारान कितेंच पावलां उबारूंक ना रोजगार निर्मिती करपाक। पूण तेंचो जर आरोप जर पळयलो जाल्यार आयज जी आंकडेवारी समोर आयल्या ताचे वयल्यान हें सिद्ध जाता की खरेंच सरकार रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत गंभीर ना। सरकार सदांच सांगताले की जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसा तातूंत जी नांव नोंदणी जाता तेज्या वयल्यान हे विरोधक सांगतात की एम्प्लॉयमेंट जनरेट जायना म्हणून। पूण मुख्यमंत्री सदांच म्हणटालो की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजात ज्याने नोंदणी केला तो खंय तरी कामाक आसा। पूण आयज जी ही आंकडेवारी येयल्या ताजे वयल्यान अशें दिसून येता की सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्या बाबतीत गंभीर ना। विजयाने आरोप केला की सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाच्या बाबतीत गंभीर ना। बाकीचे कडेन सरकाराचें चड लक्ष आसा, इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणा किंवा आनी खंय तरी सरकार चड लक्ष दिता। दुसरे वटेन जो विरोधी पक्ष फुडारी आसा युरी आलेमांव ताणें सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात की सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक गंभीर ना आनी खंय तरी सरकाराचें चड लक्ष आसा। हेचेर सरकारान व्हायट पेपर काडचो अशी मागणीय ताणें केल्या। आनी हाचे वयल्यान आतां विरोधक सरकाराचेर तुटून पडल्यात। आता सरकार हाचेर कितें स्पश्टीकरण दिता, हो मुद्दो खंय मेरेन पावता, तुमकां सविस्तर बातमी पळोवपाक मेळटली आमच्या साताच्या बुलेटिनांत। सुशांतान खूब बऱ्या पैकी गोंयच्या बेरोजगारीची दुर्दशाची व्यथा आमकां मांडली। गोंयांत स्थिती कितें आसा बेरोजगारीची त्या बद्दल तेणी आपली बातमी सांगली, जी 7 PM बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटलीच। आमचे रिपोर्टर्स जे गांवांनी वचून बातम्यो हाडटात, क्वचित चुकोन आमकां खंयचो तरी रिपोर्टर हांगा सांपडटा। त्याच प्रमाणे वर्षा जे आमचे रिपोर्टर आसा ते आयज आमकां हांगा मेळिल्ले आसा। तेणी गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान खंयची बातमी हाडल्या ती तूं मातशी आमकां सांग। ओके, हांव पणजे म्हाका रिपोर्टींग हें आसा, सो हांव पणजेंतलीच तुमकां सांगतलें। कारण म्हटल्यार आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जायते वेगवेगळे रिपोर्टर आमकां पळोवपाक मेळटा। जाल्यार पणजेन जायत्यो घडामोडी डेयली घडत आसता। आयज जी पणजेन घडामोड जाल्या ती म्हटल्यार आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी आयज श्यामाप्रसाद मुखर्जी थंयसर जे नॅशनल्स गेम्स आतां ज्यो 25 ऑक्टोबराच्यान सुरवात जावपाची आसा ताची बरे तरेन गोंयान सारकी तयारी चलिल्ली आसा। आनी सगळी सारकी उमेदीन भुरगीं आसतलीं, सगळीच उमेदीन आसा की फर्स्ट टायम नॅशनल्स गेम्स आसा ते गोंयान जाता। आनी 25 ऑक्टोबर पासून ही ज्यो गेमी आसा त्यो सुरवात जातली। आनी आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांच्यांनी श्यामाप्रसाद वचून थंयसर इन्स्पेक्ट केले सगळे कशें चल्ल्या, तयारी कशी चल्ल्या, कितले बेगीन जावपाक शकता
शकता जाल्यार आयज सगळे तेंच्यांनी पळोवणी केली आनी ताचे उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी खेळा मंत्री अशें सांगलेलें आसा की 99% जे काम आसा ते सगळे पुराय जाल्लेले आसा आनी फक्त जे 1% म्हटल्यार फिनिशींग जे काम आसा ते खंय तरी उरलां ते म्हणजे जे मेरेन 25 तारीख येता मेरेन सगळें काम जे आसा ते पुराय जातले आनी पयली जी गेम आसा ती म्हटल्यार बॅडमिंटन गेम 19 ऑक्टोबराक जातली आनी ती पयली गेम जातली. सगळी जी तयारी आसा ती मोठ्या सारकी नेटान चलिल्ली आसा आनी बिगिनाच बिगीन हे जे नॅशनल गेम्स आसा ते जावपाचे आसा. दुसरी म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे बातमी म्हटल्यार ती म्हटल्यार आतांच विरेश बोरकर हाणें पत्रकार परिशद घेतली आनी तातूंत तेणी म्हत्वाचो विशय तो म्हटल्यार गोंयचे जे सगळे रस्ते आसा ताचो विशय मांडलो. कारण म्हटल्यार सगळेच फक्त पणजेच न्हय, पणजे तर स्मार्ट सिटी जावपाची आसा पूण पणजेन सुद्दां इतले रस्ते पाड जालेले आसा की सगळे लोक जे येता वयता ते लोकांक सारको त्रास जाता आनी लोकांकूच न्हय लोकांचीच बॉडी न्हय तर प्रत्येक मनशा कडेन ज्यो गाडयो आसा तांची सुद्दां गाडयेची बॉडी जी आसा ती सगळी खिळखुळो जावपाची असो जर उतार घेत जाल्यार आमी खऱ्यांनीच बरें जातलें. कारण म्हणजे सगळे गाडयेंचे तशें मनशांची बॉडी आसा ती सगळी रस्त्यां खातीर पाड जालेली आसा आनी खऱ्यांनीच तेणी सगळ्या फक्त पणजेचेच न्हय तर आख्खे गोंयभरांतले जे रस्ते आसा ताचेर भाश्य केलें आनी CMान अशें सांगलेलें की फाटल्या नोव्हेंबरान खंय तरी रस्ते जे सगळे आसा ते सारके चकचकीत पुराय जातले. खंयसरूच आमकां पॉट होल आसा तो खंयच दिश्टी पडचो ना पूण आतां जर आमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन रस्त्यांक फोणकुलां पडलेलीं आसा आनी जायते थंयसर आमकां गाडयो सारक्यो जंपींग जाल्लेल्या भशेन आमकां दिश्टी पडटा. जाल्यार तेणी आयज असो जो म्हत्वाचो विशय आसा तो मांडलो आनी तेणी CMा कडेन आतां आनी परत एक रिक्वेस्ट केला की फुडलो जो म्हयनो आसा तो म्हटल्यार नोव्हेंबर त्या नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन तरी जे रस्ते आसा ते सगळे म्हणजे सारके करून जातले काय असो ताणें CMा कडेन एक मागणी केल्या की बेगिनाच बेगीन रस्ते जे आसा ते सगळे गोंयचे रस्ते जे आसा ते सगळे बरे चकाचक बेगिनाच बेगीन करचे म्हणून. तर नॅशनल गेम्साचो एक आढावो आमच्या रिपोर्टर वर्षान दिलो. आमच्या बरोबर आसा आमची यंग टॅलेंटेड तरणाटी उत्तेजा आनी ऐश्वर्या जांकां आमी गोमंतकाची पॅकेज म्हणटा. सद्या ती खूब तरणाटी आनी यंग पिढींतली जी आमची 2 सब एडिटर तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया तेंच्यांनी कितें बातमी केल्या. आयची म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सध्या गोंयांत बेकायदेशीर दोंगर कापणीचे प्रकार खूपच वाडल्यात. मांद्र्या जुनस वाड्यार 3,000 चौखण मिटर दोंगर कापणी जाल्या ताका लागून थंय त्या वाठारांत बोवाळ पडला. ही कारवाय हाचेर जर कारवाय करूंक ना जाल्यार खर उपोशण करतले म्हूण एडवोकेट प्रसाद शहापुरान शिटकावणी दिल्या. तशेंच तांणी फाटल्या कांय दिसा सावन मांद्रे पंचायतींत वचून कागाळूय केली. ताका लागून आयज मांद्रे पंचायतीचे सरपंच अमित सावंत तांणी वचून आयज थंय पळोवणी केली आनी ते हे विशयी दखल घेतले अशें तांकां तेणें सांगलां. तर उत्तेजा आनी ऐश्वर्या ही खूब पयसल्यान येता आनी डॅडिकेटीतली ती बातमी करता. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केला सांगत ऐश्वर्या. आयज हांवें विजय सरदेसाची बातमी केला. ताणें तो हो म्हणटा की सरकार आहा ते गोंय विकपाक पेटला असो तेणी सरकाराचेर आरोप केला की जुवारी एग्रो जी कंपनी जी फूल एरिया आहा पळय ती तितली विकपाक काडला. चाकवाळी जितली एरिया आहा तितली विकपाक काडला. सो तो कितें म्हणटा थंयसरल्या लोकांचें मत की जी जागा आहा पळय ती दुसऱ्या लोकांक दिवची न्हू, दुसरे भायले बिल्डर्स आहा पळय तांकां दिवची न्हू. ती जागा आहा पळय की तेंच्या हितून की थंयसर समज न्यू बीन इंडस्ट्री बीन आयले जाल्यार रोजगार वाडटलो अशें तेचें म्हणणें. आनी फूल बातमी तुमी 7 PM बुलेटिन पळोवंक शकता. थँक्यू. आमच्या बरोबर आसा आमचे मिनटांनी ब्रेकींग दिवपी ब्रेकींग गर्ल ते म्हणटा जे रती तुवें आयज खंयची ब्रेकिंग्स दिल्या आमकां सांग. आयच्यो तुमी सगळ्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आयकल्यातूच पण नियाज रेस्टॉरंटाक आज सील करपाचो आदेश बॉम्बे हायकोर्टान दिल्लो आसा. कारण तांचे कडेन ऑपरेट करपा खातीर तांणी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो परमीट तांचे कडेन नाशिल्लो. तशेंच आज खोशयेची एक खबर आसा की गोंयान आतां बेगीनूच फिल्म सिटी उबारतले. ह्यो सगळ्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आमी तुमच्या पर्यंत पावयतातूच ब्रेकिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या वॉट्सॅपाचेर परत ब्रेकिंग्स धाडटातूच. पण तुमी सुद्दां आमच्या प्रत्येक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक सबस्क्रायब करात
फॉलो करात तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय फॉलो करात. थंयसरूय आमी बऱ्योचश्यो बातम्यो घालतात आणि प्लस आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीकूय तुमी परत परत विजीट करात, कारण प्रत्येक सरकाराची स्कीम आसूं नाजाल्यार खंयचीय म्हत्वाची बातमी आसूं ती आमी थंयसर अपडेट करतात. प्लस तुमी आमच्या फेसबूक पेजीक लायक करात, कारण हो न्यूज रूम बुलेटीन तुमकां सदांच 4:30 ते 5 मेरेन पळोवपाक थंय मेळटलो. तशेंच पळयत रावात दैनीक गोमंतक TV. थँक्यू. ह्यो आशिल्ल्यो आयज भरच्या गोंयभरांतल्यान येयल्ल्या गोमंतक टीव्हीच्यो कांय रॉ मटेरियल बातम्यो ज्यो आमच्या सब एडिटरांनी तुमकां सांगल्यो. त्योच बातम्यो तेच्या फुडल्यो सुद्दां ब्रेकींग बातम्यो आमी तुमकां दाखयत रावतले. त्या खातीर 7 PM बुलेटीन आमचें पळया. त्याच बरोबर गोमंतक TV सोशल मिडियाचे प्रत्येक प्लॅटफॉर्म तुमी फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.